आपलो कॅन्डिडेट जेन्ना पक्ष डिक्लेअर करता तेन्ना तांच्या गाईडलाईन्स आणि सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटाचे अनुसार आमकां आमच्या कॅन्डिडेटाचेर जर कितें क्रिमिनल केस जर आसा जाल्यार ती पब्लीक करची पडटा। आणि आयचो जेन्ना हांवें टायम्स ऑफ इंडिया आणि बाकीचे हेर लोकल न्यूजपेपर जेन्ना वाचले दक्षिण गोंयच्या लोकांक म्हाका दिसता जसो म्हाका अभिमान जाला तसो प्रत्येक दक्षिण गोंयच्या वोटरांक अभिमान जातलो, कित्याक आज काँग्रेस पक्षान आपल्या कॅन्डिडेटाचेर जी एक क्रिमिनल केस आसा ती आज आमी पेपराचेर जाहीर केल्ली आसा। आणि ती क्रिमिनल केस कसली? आमचो उमेदवार बाब कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस जो गोंया लागून झगडटा, जाणे डबल ट्रॅकिंगा लागून, ह्यो न्हंयो वाचोवपा लागून, आमची भाटां बेसां वाचोवपा लागून, आमचे दर्या वाचोवपा लागून, आमचे जंगलां वाचोवपा लागून जो ताणें वावर घेतलो ते ह्या मोदी सरकारान ताजेर क्रिमिनल केस घातिल्ली आसा। सो हे सांगपाक म्हाका अभिमान जाता की जो मनीस गोंय वाचोवपाक मुखार सरिल्लो ते ह्या नरेंद्र मोदीन ताचेर क्रिमिनल केस घातिल्ली आसा। आनी म्हाका दिसता प्रत्येक मनीस दक्षिण गोंयचो आयची ताची जायरात पळोवन तांकां अभिमान जातलो। म्हाका दिसता आज प्रत्येक गोंयकारान ह्यो क्रिमिनल केस ताचेर जी आसा ती पळयल्या। आणि ती क्रिमिनल केस कसली? जेन्ना तो डबल ट्रॅकिंगाक जेन्ना ह्या सरकाराच्या विरुद्ध, नरेंद्र मोदीच्या विरुद्ध, प्रमोद सावंताच्या विरुद्ध जेन्ना लढपाक गेल्लो तेन्ना ह्या सरकारान ताचेर केस घातिल्ली आसा। हांगा जमिल्ले सगळ्या लोकांक हांव विचारता की आमकां अभिमान आसपाक जाय काय नाका? सो म्हाका दिसता हो आवाज कॅप्टन विरियाटोचो न्ही, ही केस कॅप्टन विरियाटोची न्ही, हे सगळे पुराय गोंयच्या जनतेची ही क्रिमिनल केस जावन आसा। आणि सगळे दक्षिण गोंयचे लोक हे कॅप्टन विरियाटो फाटल्यान रावतले हे सांगून हांव म्हजी सोंपयता। आज रामनवमीच्या शुभ दिसाक आमचे दोन्ही कॅन्डिडेट काँग्रेस पक्षाचे कॅप्टन विरियाटो आणि ॲडव्होकेट रमाकांत खलाप आपले नॉमिनेशन भरता। खूप अभिमान म्हाका दिसता कित्याक आज ह्या बीजेपी सरकारान हे राम राज्य करपाक जाय आशिल्लें ते रावण राज करून दवरलेलें आसा। आणि म्हाका खात्री आहा चड उलयना कित्याक आज जेन्ना सगळे ऑपोजिशनाचे पक्ष जावं आम आदमी, जावं गोवा फॉरवर्ड, जावं TMC, जावं NCP, जावं शिवसेना, हे सगळे पक्ष आमी एकठांय जालाय गोंय सांबाळपाक। आज म्हाका खात्री आहा सांगपाक की आमकडेन हाय वोल्टेज इव्हेंट मॅनेजमेंट करपाक जायना, आमकडेन हाय वोल्टेज पयशे मोडपाक जायना। आज दिस होल इलेक्शन, हे इलेक्शन इज विथ मनी पॉवर वर्सेस पीपल्स पॉवर। आणि आज म्हाका खात्री आहा की आमचे कॅप्टन विरियाटो जो आमचो नॉमिनी आहा तो कॅप्टन विरियाटो दक्षिण गोंयचो खासदार जातलो, तशेंच गोंयचो जो आमचो आवाज आहा हो देशाचो आवाज जातलो। तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक जेन्ना काँग्रेस पक्षाच्या सगळे वांगड्यान तुमकां उलो दिलो सदांच बरो येवकार तुमी आमकां दिलेलो आसा। दुसरे पक्षाच्या सगळ्या वांगड्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी रावता की होच जोश आमी मुखार व्हरतले म्हणून। हाऊ इज द जोश? हाऊ इज द जोश? जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, काँग्रेस पक्षाचा। आज रामनवमीच्या बरे दिसाक कॅप्टन विरियाटो जो इंडिया अलायन्सचा जो कॅन्डिडेट जो नॉमिनेशन करता, आमी हांगा ताका तेंको दिवपाक सगळे जमिल्ले आहात। आज एक ह्या दिसांनी एक सर्वे भायर सरला, लोकनीती CSDS सर्वे। हो सर्वे असो म्हणटा की राम राज्य कितले आयले म्हणून मुखेलमंत्री सांगून गोंयांत राम राज्य नाशिल्लें, गोंयांत रामनवमीची सुटी पसून दिवपाक हो मुखेलमंत्री तयार नाशिल्लो, ही खरी खबर।
राम मंदिर जातकर आता जगभरात सुटी दिवची पडली जाता. ताजे फुडें देशान जी सर्वे जाल्या ती म्हणटा की इमोटिव्ह इश्यूज राम मंदिरा भशेन हे सकल आहात, पूण लायव्हलीहूड इश्यूज म्हळ्यार इनइक्वेलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट आनी इन्फ्लेशन आर मोर दॅन द इमोटिव्ह इश्यूज लायक राम मंदिर. आनीक द लोकसभा इलेक्शन 2024 इज नॉट डन एंड डस्टेड. ही आमची गोंयचो वोटर जो सुसंस्कृत जो हुशार ह्या वोटराक केदी व्हडली कॅम्पेन केली, कितले पयशे भरले जाल्यार ताका एक कळटा की अनएम्प्लॉयमेंट जो इश्यू आज पल्लवी देब्यान सांगिल्ले आहा की आपल्यान कितें पळयलें, लोकांच्या घरान गेले तेन्ना कितें इश्यूज तुका मेल आयलेले म्हणून. हांवें आज गोवनाचेर वाचिल्लें आहा की ते म्हणटा की एम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द इश्यूज. एम्प्लॉयमेंट, वुमन एम्पावरमेंट आनी कितें कितें तांणी सांगिल्लें आहा. एम्प्लॉयमेंटाचेर डबल इंजीन सरकार कंप्लीट फेल जाल्लें आहा. गोंयान अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज द हायेस्ट इन द कंट्री. CIMI म्हणटा तो जो जी एजन्सी आहा ती दाखयता की 10% वयर गोंयान अनएम्प्लॉयमेंट रेट आसा, विच इज हायर दॅन द नॅशनल एवरेज. म्हणटकर आमच्या तरणाट्यांक जेन्ना नोकऱ्यो दिवंक शकूंक ना 10 वर्सां सरकार चलून, तर सरकार आज मॅनिफेस्टोन कितें दाखयता. मॅनिफेस्टो म्हणटा युवा भारत म्हणून आपूण एक नवी ऑटोनॉमस बॉडी काडटलो. ऑटोनॉमस बॉडी काडून कोता येना, नोकऱ्यो कितल्यो मेळटल्यो. सरकार नोकऱ्यो विकता काय ना, गोंयचो सरकार नोकऱ्यो विकता काय ना हे सगळे गोंयकारांक खबर आहा. सो हाजे वयल्यान म्हाका दिसता की गोंयचो लोक जो आहा तांकां खबर आहा की इश्यूज इमोटिव्ह नात, इश्यूज आर ब्रेड अँड बटर इश्यूज, लायव्हलीहूड इश्यूज. आनी हे झगडोवपा खातीर एक फायटर जाय. आनी फायटर म्हणटा तो एक्टिविस्ट, तो हो सरकार क्रिमिनल म्हणटा. आनी तो जर क्रिमिनल जाल्यार सगळे गोंयची जनता क्रिमिनल. आनी गोंयची क्रिमिनल जनता जी हुशार जनता आहा ती असले बरे एक्टिविस्टाक आमी निवडून दिवन ताका MP म्हणून गोंयचो आवाज म्हणून थंय धाडपाचें आहा. आनी म्हाका दिसता प्रभू श्री रामाचो आशिर्वाद ताजेरूच आसतलो, कित्याक राम राज्य इज अबाउट इक्वेलिटी. राम राज्य इज नॉट अबाउट अनइक्वेलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन. कैप्टन वीरेंद्र तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. कैप्टन वीरेंद्र तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा इंडिया. आज आम्ही सगळे इंडिया एअरलायन्साचे वांगडी जे एकठांय जाल्ले आहा आणि हो जो आख्खो देशभर वारो जो जाल्लो आणि गोंयांत जे आज BJP बारा कार्यकर्ता भोंवता, जे तेंगे व्हॉलंटियर्स भोंवता, ते आज खंय तरी भोंवता भोंवता इतली घुस्पलोल्या, कित्याक आख्खो दिसभर ते कॅम्पेन करून जेन्ना ते घरा पावता ते गॅसी सिलिंडरा पळयता आणि तो गॅसीचो सिलिंडर, तांगेलोय गॅसीचो सिलिंडर 1100 रुपया जाल्लो आहा. जेन्ना ते घरा पावता ते चिंतता की कॅम्पेन जाली म्हणटरी तांगे मोटरसायकलेक जी आज कॅम्पेनीक लागून कोण पयशे दिता ताजी फाटल्यान ही जी म्हारगाय जाल्या, ही जी म्हादयाक लागून आज उदक सगळ्यांक वॉटर रेशनिंग केल्ल्या, लायट पेटोवली म्हणटरी लायटीची बिलां कार्यकर्त्याक तेगेले याद येता. जितले BJP सपोर्टर आहा तेंगे याद येता लायटी बटन पेटोवली म्हणटरी आज लायटीची बिलू मारगो जाल्ल्या, उदकान नोड ऑन केले म्हणटरी उदक आज कितें जाता ते परिस्थिती. सो आज हे सगळे तेंगेले मोतींत आज आहा. आणि आज हे तेंगे मोतींत आहा म्हूण हो सरकार, हो चीफ मिनिस्टर हे सगळे भियेले आहा. आणि भियेले आहा म्हूण आज ते जात तितल्यांक आज गोंयांत कॅम्पेन करपाक आपोवपाचे आहा. आज सगळे गोंयकारांक आमगेलो उलो जे भाशेन आमी एकठांय जाल्या, आमी ह्या म्हारगायेचेर आवाज काडपाक, गोंय साल्वा करपाक, डेमोक्रेसी साल्वा करपाक आमी जे भाशेन मुखार सरल्यात तेच भाशेन तुमी तेंचे बारा भोंवात. तुमचे धमकी दितले नाजाल्यार तुमकां ईडी आपयतले, तुमी भोंवना जाल्यार तुमी भोंवात. पूण 7 तारखेर मायाचेर सगळे एकठांय जावन तुमी इंडिया एअरलायन्साक वोट मारात. इंडिया एअरलायन्साक कॅप्टन विर्यातो आनी एडव्होकेट कलापाक तुमी निवडून आहात हे सांगून देव बरें. पयले फावटीर रामनवमीच्या दिसा सगळ्या गोंयकारांक उनवणीत पुरबी म्हाका दिसता वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टायम बिकॉज कलेक्टरान टायम दिल्लो आसा. म्हळ्यार आयज जेन्ना आमी नॉमिनेशन फायल करूंक वेतले ते आमी फायल करतले समेस्त गोंयकारांच्या नांवान
जांकां इतलो त्रास जाल्लो आसा ह्या सरकाराक लागून, जे एक्टिविस्ट आसा, NGOज आसा, गोंया सांबाळपाक खूब कश्ट करता, तांचेर केसी फायल केल्ल्यो आसा, तांच्या नांवान आमी नॉमिनेशन फायल करतले. जे मायनिंग डिपेंडंट लोक आसा, ट्रक ऑपरेटर्स जावं, तांच्या नांवान आमी फायल करता. शेतकामती जांची शेतां व्हरून सत्ता, फोटी आश्वेशन दिल्लीं डबल इन्कम जातलो म्हूण फटयल्या तांकां, तांच्या नांवान फायल करतले. जे अनएम्प्लॉयड यूथ आसा तांच्या नांवान आयज आमी फायल करतले. जे आमचे बायल मनीस आसा अस्तऱ्यांक आयज अत्याचार केल्लो आसा तांच्या नांवान आमी फायल करतले. नुस्तेकार जावं, टॅक्सी ड्रायव्हर जावं, मोटरसायकल पायलट जावं, सगळ्या लोकांच्या नांवान आयज आमी नॉमिनेशन फायल करतले आनी ही लढाय गोंया सावन दिल्लीक व्हरतले. देव बरें. जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा